आम्ही आमच्या कडेन पयला आसपासून ना न्हू फर्स्ट टायम ह्या सरान आमकां पयला आनी आमकां फुडें काडलें. तूं समज बाह्य जर आमचो MLA जालो न्हू, तूं समज आमची सगळ्यांची कामां वेवस्थीत जातली तेन्नाच फुडें काडला आमकां. आनी तूं एक सगळ्यांत तुजी ड्युटी सांगता राजू हांव. तुवें प्रत्येक घरान सांगप कितें खरें कितें खोटें, कोण साथ दितलो कोण साथ दिवचो ना हें सांगपाचें तुजें काम. आनी ताका सांग निवडून हाड. आमी आनी काय सांगना, आमकां मतां मार म्हूण सांगना तुमकां. आमी तुमकां जशें दिसता की बाबा कोण काम करणारो कोण काम करचो ना आनी बेश्टीच आश्वासनां दितलो कोण तें तुमी विचार करा सारको. एकदम खरें सांगता. आम्ही कामां करीत येयल्ले तुमकां खबर आहा, आयकलां तुमी. हां त्याच प्रमाणे हांगाय आमी बरें साफ क्लीन करया. एकदां चान्स दिया आमकां. हांव तुका 100% सांगता, पावस पयलीं तुमी हांगासर बरें चकचकीत पळयतले. आमचे कडेन केन्नाच टुर्नामेंटाक हेका तेका पयशे बिशे घेवं नाका म्हणून आमकां मागीर अधिकार मेळटलो तांकां विचारपाक. आमी 1 रुपया घेवंक ना, आमची कामां कित्याक जायनाका म्हणून. कळ्ळें न्हू. बरे विचार घेवन आयज तुमी खंय खंय भोंवले? आमी आतां फूल PDA कॉलनी कंप्लीट केल्ली आसा. आनी हो सेम आतां तुमकां सांगला पळय तोच इशू तो क्लिनिनेसाचो, जॉबलेस कितें. आनी सामकें कचरो असो जाल्लो आहा की भुरग्यांक रोज तांकां डेलीच्या डेली तांकां डॉक्टरा दाखोवचो पडटा. टॉन्सिल्स मोठे जाता तेंचे. हे रडोन सांगलें आमकां. आनी खूब वायट दिसता म्हाका. हे आमकां तेंणी अशें सांगलें की आमी काँग्रेस पार्टीक आनी BJP पार्टीक आमी तांकां धांवडून घातल्या. कळ्ळें. आनी झाडू येयल्लो म्हूण पावलो घेवन. कोण आम आदमी पार्टी म्हणटा पळय तो, जे हांगर एकामेकाक डच्चू दिवन पळय हे सत्तेर येवंक सोदता. हांव म्हणटा पार्टी सोडा सगळे जाण. पार्टीन कांय उरलेलें ना. कितें BJP पयलीं सारके मनीस ना आतां उरलेले जाणटे जे शब्दाक वालोर दिताले पळय ते. आतां नवें जाला सगळें. मनशाक मनीस वळखना जाल्यार आमी आतां मनशाक वळखया एकामेकाक आनी मनीसपणान कितें तें करुया. पार्टी कित्याक केल्ली त्या टायमार एक कोण तरी लिडरशीप घेवन फुडें वयचा म्हणून. आयज ती लिडरशीपूच एक पार्टी म्हणजे आमी नेमता तेच फुडें वचना जाल्यार ती पार्टी आनी उरली खंयची. एक पयलीं दादले मनीस जाणटे आसलेले आमचे एक शब्द दिताले आनी ते शब्दा प्रमाणे ते अशें वागताले. आयज हे शब्द दिता BJPंतलो उडी मारता, काँग्रेसीन माकोड घे आनी काँग्रेसींतलो काडटा BJPन उडी मारता. आमकां सगळ्या मतदारसंघाच्या वोटरांक हांव इतलीच विनंती करतां, फक्त तेंच्यांनी ह्या फाटी आमी सुरेंद्र बाबाक आमच्या आलमारीचेर वोटींग करची आनी तेंचे आपल्यान बरें आरोग्य हांगा तांकां दिवपाक जर जालें जाल्यार हें तेंच्यांनी करचेंच पडटलें. कारण हांगा तुमकां खबर आहा आमच्या ओल्ड गोवा म्हणजे कुंभारजुवा मतदारसंघान गार्बेज प्लांट येयल्लो आहा. हो हांव कसोच तांकां घालपाक दिवचो ना. तेच्या खातीर हांव लोकां कडेन मागता आमकां एकदां पावरान हाडा. ही आमची एक सारकी एक लोकां कडेन कळकळीची विनंती आसा की ह्या गार्बेज प्लांट जर काडटलो आमच्या हातीन कितें तरी पावर जाय आनी हो आमकां करूंक जाय. म्हणून सगळ्या लोकांक हांव एकूच मागता, हेंच्यांनी सगळ्यांनी पळयलां हे सगळें मेळून जुळून सगळी एक आसता. हेजो पॉकेटांतलो हात तेज्या पॉकेटान, तेजो आसलो तेजो हात. आमी तशें न्हू. तुमी लास्ट 2.5-3 वर्सां आमचें काम पळयत येयल्लें आहा. हांव इतलेंच म्हाज्या आमच्या लोकां कडेन मागता. आतां आमी PDA कॉलनीन भोंवले, अक्षरशा ल्हान भुरगें जर अशें वचत जाल्यार ते खळयेन पडोंक शकता. आख्खी ट्रेंच ओपन आहा आनी इतली घाण त्या ट्रेंचीनसून आख्खी सर्वे केली आमी. ते लोकांक म्हणटा ते कोण येता ते तोंडूच दाखयना अशें पण तेंची कंप्लेनी. हांवें सांगलें ताका आमकां एक चान्स दिया, आमी तुमकां पावस येवच्या पयलीं ते सगळे पॅक करून दिता जे तेंचें कितें आसा तें. तुमी तरी पळयलां आसता ते PDAन कितें ट्रेंची ओपन आनी कसली घाण येता त्या हितूंतल्यान आनी लोक सारके कशे श्वास घेता म्हण हांव नकळो. पण हांव लोकां कडेन म्हाजी इतलीच विनंती की भरघोस मतांनी आमच्या सुरेंद्र वळवयकाराक निवडून हाडचो आनी आमच्या आलमारीक मतां मारची. इतलेंच हांव सगळ्यां कडेन मागतां.